प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 16वा विस्पूर वोड 1 ते 13 पर्यंत. लूक chapter 16 verses 1 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजून आपल्या शिसांक अशें सांगलें, कोण एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुग्धोम आसलो. हो ताच्या ग्रेस्कायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सोरशी वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दुनियान विचारलें, तुज्या विशीं हांव हें आयकतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुग्धोम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुग्धोमान आपल्यात भितर म्हणलें, म्हजो दोनी म्हजे कडचें मुग्धोमपण काडून घेता म्हणटच हांव आतां कितें करूं? कोणूच म्हाका सुखत ना. भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. शाब्बास, कळ्ळें म्हाका मुग्धोमपणा वेलो नितळायल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका येवजलें. आपल्या दोनयाच्या एकल्या रिणकाराक आपोवन ताणें पयले लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयांक तूं कितलो देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. मुग्धोमान ताका सांगलें, हें पळय तुजें लेखपत्र. बस हांगा आनी बेगीन ताजेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलो देवो आसाय? ताणें प्रतिपाल केलो, 100 खांडयो गंव. मुग्धोमान ताका सांगलें, हें पळय तुजें लेखपत्र घे आनी 80 बरय. तो सुवितेन आपलें काम केलें म्हूण दुनियान त्या नाड बुद्धीच्या मुग्धोमाक व्हरनिलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्या लागीं चलता गळटाना उजवाडाच्या मनशा परस अदीक तोदवितेची. तर हांव तुमकां सांगतां, ग्रेस्काय संवसारी, पूण तुमकां इश्टिणी जोडून घेवंक तिचो उपेग करात. अशें ती उंतरून वेतेली तेन्ना ती तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतली. जी एकदम उण्या मोलाच्या वस्तूंनी खात्रेची ती उंच मोलाच्या वस्तूंनी खात्रेची, आनी जी एकदम उण्या मोलाच्या वस्तूंनी खोटी उंच मोलाच्या वस्तूंनी खोटी. म्हणटच जर हे संवसारी ग्रेस्कायेचो फावो तो उपयोग करूंक तुमकां पातयेवंक नजो जालें, तर खऱ्योसोल ग्रेस्काय तुमच्या हातान घालूंक कोण तुमकां पातयेतलो? देवान तुमकां दिल्ल्या तुमच्या नोयत्या वस्तूंनी तुमी जर विस्वाशी रावंक नात, तर तुमच्योच जावच्यो आसात त्यो वस्तू देव कसो दितलो तुमकां? खंयच्याच चाकरान दोगा दोनयाच्यो बराबर चाकऱ्यो करूंक नजो. कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याक चिकटून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी बरोबर ग्रेस्कायाची गुलाम जावन नजो. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, जेजू आमकां एका शिडूक कारबाराची वपार घालता. आनी बाबणीनो कितें घडटा? आमी आयकलां की एका गिरेस्त मनशान एका मनशाक दवरलेलो आपलो कारबारी म्हणून, ताका एक मुग्धोम दवरलो. आनी कितें घडटा, ताका मुग्धोमाचें काम दिवन ताका ताची सगळी जबाबदारी दवरता. पूण हो मुग्धोम कितें करता? वो आतां आपल्या सायबाक चोरूंक लागता. जें ताका जबाबदारी दिल्या, जें ताका काम दिलां, ताजेर आपलें काम करचें सोतेक, ती जबाबदारी घेवचे सोतेक तो आतां आपल्या सायबाचें चोरूंक लागता. आनी एक वेळ पावता की सायबाक कळोन येता की हो जो मुग्धोम आसा, हो जो मॅनेजर आसा, तो आतां चोरता म्हणून, आनी तो आतां आपल्या कामांतलो भायर काडूंक सोदता. आनी त्या वेळार कितें घडटा? हो मुग्धोम म्हणटा, म्हाका लज दिसता भीक मागपाक आनी म्हाका काम करूंक जायना. कित्याक हांव आतां इतले दीस हांव मुग्धोम आसलो, पूण हांव आतां केन्नाच भीक मागचो ना, न तर हांव काम करचो ना. हांव आतां कितें करतलो? जो लोक म्हजे बरोबर हांव तांकां
आदार करतालो, लोक म्हाका आदार करतलो ताचे कडेन वेतलो आनी तो कितें करता आपल्या साहेबाच्या लोकांमध्ये जो जो लोक ताजेर ताजे ताजे पयशे परत करूंक सोदता वा करूंक जाय. समजा ताणें कितें 100 दिवंक जाय पूण तांकां सांगता 100 बरोय नाकात 80 बरोयात. तुका तांकां कितें तुवें ताका 100 दिवंक जाय तूं 50 बरय. म्हणटच कितें करता तो आपल्या साहेबाक आजुनूय चोदता. पूण तो आतां त्या लोकांमध्ये जो लोक ताका आदार करतालो पयलो तांचेर तांचो विश्वास धरून तो तांचो एक आमिजाद घडटा. तो तांचो आमीक जाता. कित्याक ताका ताच्या कामांतलो भायर काडटकूच तो लोक ताका बरोबर व्हरतलो म्हणून. आनी आयज बाब भयणीनो जेन्ना ही जेजू ही वोपार शिकयता जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता तो सांगूंक सोदता की ह्या संवसाराचो लोक म्हणजे जो लोक ह्या संवसारांत जो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, जो देवाक भियेना, फकत धन करता. वय जो लोक मिसाक वेता इगोर्जेक वेता तो धन करता पूण खरे भाशेन देवाच्या राजांत ना. तांची चोत्राय सदांच पयशांचेर दुडवांचेर आसता. वय ती आपलो धन करतात, मीस चुकोनात, फेर्स करतात, मागणे करतात, नोवेनां करतात, फेस्तां करतात पूण खरे भाशेन तांचो संबंद देवाशी ना. कित्याक ती देवाचें उतर पाळिना. ते फकत जे भाशेन आमी सकाळीं नाश्तो करता, आमी दनपारचें जेवण करता, रातचें आमी जेवण करता, ते भाशेन लोक जो धन करता तो फकत मिसाक वेता, देवस्पण करता, तेर्स करता, मागणे करता. ताच्या मोदी कितें करता ताचे मदीं ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता. सो जेजू म्हणटा जो लोक खरे भाशेन ह्या संवसाराच्या राजांत आहा तांकां ताच्या राजवडकीचेर ताच्या उतराचेर भावार्थ धरूंक जायना. वय भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता, आमी ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन चलता, आमचे चिंतप, आमच्यो करण्यो, आमचे उतरां ह्या संवसारा भाशेन, वय आमी क्रिस्तांव म्हणटा पूण आमी त्या उतरा प्रमाणे चलना. आतां भाव भयणीनो जेजू म्हणटा की असलो लोक जो संवसाराचो ह्या आपल्या राज्यांतल्या लोकांमध्ये अजूनही चालाक आहा, म्हणजे एकदम हुशार आहा. पूण ह्या आपल्या देवाच्या राजवडकीचो लोक एकदम शाणो म्हणल्यार ती फकत आपलो चोत्राय जेजूचेर दवरता. तांकां चोत्राय ती चोत्राय दुडवांचेर ह्या भाटां बेसांचेर ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर दवरिनात. देखून भाव भयणीनो म्हणटा जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता हो जो हे जे दुडू आसा, हे पयशे आसात, हे आमी वापरूंक जाय. कित्याक देवाचें राज फुडें सरपाक, देवाचें राज परगट करपाक, दुसऱ्यांक जेजू दिवपाक. आनी जितली आमी वावुरता आमच्या दुडवान आनी आमच्या जे पयशे भाटां बेसां आनी जे आमचे कडेन आहा ते आमी वापरता जेजूचें राज फुडें सरपाक, एक दीस आमी सर्गीच्या राजान भितर सरतले. ना तर भाव भयणीनो कितले आमी जोडले ह्या संवसारांत, कितले नांव इतले फामाद जाले आमी, कितलो लोक आमी लोकांक वळखता, इतले आमी दुडू आमचे कडेन आहात पूण आमचे कडेन जेजू ना जाल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे चलना कसलोच फायदो जावचो ना. कित्याक आमी सर्गीच्या राज्यान भितर सरचे ना. तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना ह्या उतराचेर ह्या शिवर्थनाचेर आमी नियाल करता जे आमचे कडेन आहा आमी तें वापरुया जेजूच्या राजवडकी पासत त्या जेजूचे राज फुडें सरपाक. ना तर फकत आमी आमचो धर्म करतले हांव सकाळीं रातचें न्हिदचें तें सगळें करतले हांव पूण खरे भाशेन आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलचें ना. तर आयज हो थाराव घेवया उतरा प्रमाणे चलपाक. ह्या उतरा प्रमाणे चलोन आमचे जे दुडू आहात, आमची भाटां बेसां आहात, जे आमकां आमचे कडेन आहा, जे देवान आमकां बेसांनी भरलां ते आमी वापरुया जेजूच्या राजवडकी पासत. ते आमी जेजूचे राज फुडें सरपाक ते एक दीस आमी सर्गीच्या राज्यान भितर सरोन एक साश्टांचेर सुरूंक बगूंक आमी पावतले म्हणून. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.